आयज आमी एक CCTV कॅमेराचे इनॉग्रेशन उद्घाटणी केलें. पयले सुवातेर विदाउट द 5 मेंबर्स आमी हें करूंक पावचे नासले. सो म्हाका 5 मेंबरांचो फूल सपोर्ट मेळ्ळो. तसोच आमचे सेक्रेटरी सर नाजाल्यार हे आमकां अंडर CSR फंड आमकां पयशे मेळचे नासले. दुसरे सुवातेर आमकां फर्स्ट टायम असो आमकां कलंगूट पुलीस स्टेशनाचो हेल्प मेळ्ळो की बाबा तूं घाल आमकांय बऱ्याक पडटलें म्हणून आनी आमी मागीर हें फुडें एक पावल मारूंक वयतले म्हणून. तशेंच आमचो ट्रॅफिक सेलाचो PI जो आसा आमच्या मदें मिस्टर नार्वेकर, तेणेनूय आमकां खूब सपोर्ट केलो. जेन्ना आमी हे ट्रॅफिक आयलंड करता आसतना तेणेन आमकां खूब म्हणजे खूब आदार दिलो. ट्रॅफिक मॅन करपाक, डायवर्शन करपाक आनी हे दुसरे वस्तू पासून करपाक. म्हणजे दुसरे वस्तू म्हणजे आमकां लोक पासून हाडून मदें दवरतालो गाडयो, आमकां त्रास जाताले रस्ते रूंद करपाक पासून. पूण तेन्ना तेणेन आमकां खूब सपोर्ट केलो आनी हे आयज तरी ट्रॅफिक आयलंड आसा जाल्यार हे सगळे क्रेडीट पयले पंचायतीक वयता, मागीर कलंगूट पुलीस स्टेशन आनी मागीर ट्रॅफिक सेल कलंगूट वयता. सो हे आतां हांगासर ट्रॅफिक आयलंड केला आनी हे कॅमेरा घातल्या. तशेंच आमी चिंतताले पंचायत चिंता की दुसऱ्या हेजेर रावंड एबावटाचेर घालपाक. लायक आतां सांगले त्या हिसपान आमचे सेंट एंटनी चॅपल, पिंड्यार हे सगळे. सो इतलें म्हणून आमी चडान चड देव बरें करून म्हणटात. आयज आमी कलंगूट पंचायतीन डॉल्फिन सर्कला कडेन CCTV कॅमेरा इन्स्टॉल केले आनी तेच्या इनॉग्रेशनाक आयज आमी हांगा आसा. आमकां खरेंच गरज आसली अशा CCTV कॅमेराची, कारण हे सर्कल आसा डॉल्फिन सर्कल हे मेन आमचें जंक्शन आसा आनी खुबशे कलंगूटान अशे इन्सिडंट जाता. त्या दिसा एक हांगासर गाडी पडली, तशेंच कालूय एक इन्सिडंट जाता, ते भुरगो मेलो. सो अशे जो इन्सिडंट जाता ते लोकांक कळना, दिसना न्हू कितें जाता रातचे. सो जर तर अशे CCTV कॅमेरा आसत जाल्यार खंय कितें जाता हें आमकां कळटा. सो खुबशे अशे विचार आसले की स्ट्रॅटेजीक लोकेशन्स आहा पळय कलंगूट आमचे, ते अशे CCTV कॅमेरा जाय आसले म्हणून. आनी आयज खरेंच बरें दिसता ते सरान उलयले की ह्या जंक्शनाचेर आमी CCTV घालतले म्हणून. कारण आमची कलंगूट ही ट्युरिस्टीक प्लेस आनी कोण कसो येता कितें करता आमकां खबर ना. आनी मेन म्हणजे 24/7 आमची कलंगूट जागी आसता. पण जे कितें जाता ते कोणाक कळना आनी आमचे सामान्य मनीस आसता तांकां ते तितलें दिसना. पण CCTV कॅमेरान जे हालचाली आसा ते दिसता. सो पुलीस हेचेर पळयत जाल्यार बारीक नजर आसता पुलिसांची आनी आमकां दिसता की जे आमी पळयना ते आमकां पुलिसांक ह्या CCTV कॅमेराच्या माध्यमांतून दिसता. सो एक बरो इनिशिएटीव आमच्या सरपंचान आनी पंचायतीन घेतलो म्हणून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज हांगा आमी CCTV इन्स्टॉल केल्या कलंगूट पंचायती तर्फे. सरान आमच्या एक बरो इनिशिएटीव घेतलेलो आहा, जशें सगळ्यांनी सांगला. PIन, आमच्या डेप्युटी सरपंचान, आमच्या सेक्रेटरीन सगळे उलयलेत आहा की सगळे हे CCTV कॅमेरा घातले ते एकदम बरे जातले. हेतून आमकां कितें क्रायम जाले जाल्यार तेचो रिकॉर्ड मेळटलो. ही बऱ्यांतली बरी इनिशिएटीव सरपंच सरान घेतल्या, ताका लागून तेजें अभिनंदन करता. तशेंच सगळे वांगडी वॉर्ड मेंबरांचें अभिनंदन करता.